दाबोळे विमानतळावेले पे पार्किंगाचे स्लिपीचे कोफुसांव कशेंच सुटना। सुरक्षेचे नेम गुड्ड्याक मारून सगळें चल्लां। एअरपोर्ट ऑथॉरिटीच्या कॉन्ट्रॅक्टराचो स्टाफ पार्किंग करतले गाडयांक स्लिपी दिता, ताचेर तारीख टायम गाडयांचो नंबर कांयच सारकें भरनात। प्रुडंटान मायाच्या पयल्या सप्तकांत हो रिपोर्ट केल्लो, अजुनूय ताचेर कांयच केल्लें दिसना। फाटले फावट विचारल्यार स्टाफ सांगतालो मशीन मोडलां। आतां विचारल्यार सांगता तांकां म्हायती बरोवंक खंय वेळ मेळना। लायनीक राविल्ले फाटले गाडीवाली खंय बोवाळ मारतात। दाबोळे विमानतळाचेर कितलेशेच देश विदेश पर्यटकांची यो वच चलता। मात कोणाक व्हरपाक विमानतळार खंयची गाडी आयली, कितलो वेळ रावली, कितल्यांक आयली, कितल्यांक गेली हाची चौकशी करपाक वचत कोणाकडेनूच कसलोच रिकॉर्ड आसचो ना। यो वच करतले गाड्यांच्या बाबतींत सुरक्षेविशीं गजालींचे खोबरे जाला। मनान येता तसो कारभार चल्ला। नोंदी दवरूंकूय खंय तांकां वेळ आसना। ऑलरेडी स्लीप दिल्ली आसा, पूण तेंच्यांनी हें करूं ना, म्हाका नंबर घालूं ना। तेन्ना हांवें ताका विचारलें, बाबा तुमी नंबर कित्याक घालिना? नंबर घाला गाडयेचो, त्या शिवाय टायमींग तुमी घालता आनी सोडटा, आनी पयशे चार्जीस आसता थंयसर। बाकीचे गाडयेचो नंबर तुमी घालिना। हे तुमी कंपल्सरी गाडयेचो नंबर घालूंक जाय, त्या शिवाय तुमी टायमींग सारको टायमींग घालपाक जाय, सारकीच ती फी घेवपाक जाय। प्रुडंटान थंयच्यो स्लिपी दाखोवन पार्किंग झोनांतल्या स्टाफाचो कारभार एक्सपोज केल्लो। स्लिपीचेर तारीख, कितल्या वरां खातीर पार्किंग कांयच नोंद ना। गाडयेचो नंबरूय भलतोच ठोकून दितात। गाडयो पार्क करतल्यांनी विचारल्यार थंयच्या स्टाफा कडल्यान जापोय सारक्यो येनात। प्रुडंटान म्हयनोभर आदीं हो रिपोर्ट केल्लो, तेन्ना थंयच्या स्टाफान मशीन मोडल्या म्हूण सांगिल्लें। आतां विचारल्यार सांगतात एअरपोर्टार पार्किंग करपी ड्रायव्हर खंय स्लिपी बरोवंक वेळ काडल्यार गाळी मारतात म्हूण ते स्लिपी सारके बरयनात। अशें म्हणसर स्लिपींचेर गाडयेचो नंबर, वेळ आनी तारीख बरोवंक लागता कितलो वेळ, आनी तितल्या वेळार खंय जग बुडटा। अभी वो लोग गया है ना, वो लोग को खाली डेट ही दिया था ना। नहीं, नो डेट। और मैं दिखाया तो टाइमिंग हो तो सर उसमें एक बात सुनिए आप, ये मशीन है ना, ये लॉक हो गया था, मतलब लॉक टू प्रेस अब भी 5 मिनट हुआ। उसके पहले लॉक नहीं हुआ। अभी उन्हीं से बात कर रहा था मैं, मशीन वालों से। अभी मशीन भी ये नए लाए हुए हैं अथॉरिटी ने बोलने के बाद में। तो अभी ये मशीन चालू हो गया है। कभी अब भी हो गया 5-10 मिनट से बंद था ये ऐसा। तो अभी कल क्या हुआ? कल मशीन को क्या हुआ था? कल भी नहीं था ना, कल भी वैसा ही लॉक हो गया तो वो उठा नहीं रहे। नहीं, मशीन आके सर 8 दिन भी नहीं हुए अभी। 8 दिन भी नहीं हुए मशीन आके। अभी ये नया है ना, तो मतलब ऑपरेट करने को नहीं होता है वो। अभी इधर गाड़ी आता है ना, उस नंबर डालने को टाइम लगता है, तो पीछे वाला गाड़ी आता है तो वो चिल्लाता है, हॉर्न मारता है, गाली मारता है, तो हम इसके ऊपर क्या करने का? दाबोळेचेर दिसाक देश विदेशी टुरिस्ट धरून 2-2.5 हजार पॅसेंजर देंवतात। मात कोण आयलो आनी थंयच्यान खंय गेलो ताचो चौकशे खातीर पत्तो लागतलो जाल्यार एअरपोर्टार येवपी गाड्यांची कसलीच लेखी नोंद ना। स्लिपींचेर अर्दकोटी आनी चुकीची म्हायती, गाडयांचे चुकीचे नंबर, गाडयेचो वेळ आनी तारीख बरयल्यार बरयली। सुरक्षेकूय कुटयाळाक लावन कारभार चल्ला आनी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीकूय पडिल्ले ना। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। वास्को पुलिसांनी शेनवारा मोटारसायकली चोरपी 25 वर्सांचे सुनील नागे गोलाराक अटक केली। पुलिसांनी ताचे कडल्यान 4 मोटारसायकली जप्त केल्यात। सुनीलान पुण्यात सेंट्रो कार चोरल्या म्हूण पुलिसांक दुबाव। गोंय पुलिसांनी पुण्याच्या पुलिसांक संपर्क केला। बाकीच्या गाय चोरी आनी सुनीलाचो हात आसूये म्हूण पुलिसांक दुबाव। काल एक यतीम साहब सदबुद्दीन भावीगट्टी म्हणून रेजिडेंट ऑफ सडा याने एक कंप्लेंट दिली की आपली एक 8 दीस पयलीं बायक चोरी केल्या, रेड कलर सिडी डॉन GA06B1240। त्या हेजेर आमकां एका जो एक्यूज काल आमी अरेस्ट केला, सुनील अलेज ख्वाजा, तेजेर आमकां डावट आसलो म्हणून काल ताका उबारलो, ताका अरेस्ट केलो। अरेस्ट केल्या उपरांत आयज आमी तेज्या कडल्यान टोटल ही जी चोरयेक गेल्ली ती बायक आनी अजून 3 बायक अटॅच केली, टोटल आमी 4 बायक रिकवर केली। हो केला सुनील अलेज ख्वाजा, तेणी पुणा एक सेंट्रो चोरलेले म्हणून कितें तरी इन्फॉर्मेशन येयलां आमकां। आमी ते पुणा पुलिसा कडेन टायप करतले आनी पळयतले कितें। इतले मजगती फाटल्या 2 दिसां पयलीं वास्को पुलिसांनी अटक केल्ल्या 2 दुबावितांचो सावंतवाडी घर फोडीन हात आसलो म्हूण चौकशीन कळ्ळां। पयरचे गँग धरला तितून ते सावंतवाडी तेंच्यांनी चोरी केल्या। सावंतवाडीचो एक सब इन्स्पेक्टर येयल्लो, ते ताका व्हरपा आसा ट्रान्सफर वॉरंटाचेर। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। IPL सीझन 8 मुंबई इंडियन्स जिखले। फायनलीत तांणी चेन्नई सुपर किंग्साक 41 रनांनी मारले। मुंबईन पयलीं खेळून दोनीचे टिमीक 203 रनांचें टार्गेट दिल्लें।
दोनीची टीम 20 ओव्हरींनी 8 विकेटी वगडावन फक्त 161 रनां मेरेनूच पावली. IPLांत मुंबय दुसरे फावट चॅम्पियन. 2013 मुंबय इंडियन्स जिखिल्ले. चेन्नई सुपर किंग्स पंगड चवथे फावट उपविजेतो. Third man will watch it go. Oh, just over. Oh, and he's found the gap. That's up in the air. Never full toss. Loose delivery. Leading edge. Oh, great effort. Lyndall Simmons 50 of just 35 balls. Flicked away for 4. Goes again. Oh, what a shot that is. Oh, what a shot. Oh, that's a fine hit. Oh, he's taken that. Oh, he takes the aerial route and goes over point and finds the boundary. .50 weight split. Beautifully done by Harbhajan Singh. Oh, that is it. Followed by Raidu, Pollard, all round very good performance. That's the wicket will go upstairs. In the air, comfortable. Another one bites the dust. Long way up in the air, another opportunity for a catch. Oh, he's got another one. He's absolutely smoked that. Long way up in the air. Nobody's gone after the ball. It's gone off for 4. But they've swarmed onto the field. The men in blue, the Mumbai Indians, they win. One-run win to clinch their second IPL title. But they've swarmed. इतल्यान खबराची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.